नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि अदिप्ती काकोडकर आवाज कळीचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मोगो बरोबर युती करून लेगीत भाजपाक अपेक्षित मेळूंक ना येस भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय संघटन सचिव BL संतोषा मुखार मांडल्यो तांच्यो प्रतिक्रिया। गोंय विद्यापीठाच्या वेंचणुकेत काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाच्या पॅनलाचे जैत अभाविपाक हारेत वट्ट 15 वर्सांनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचे पॅनल आयले वेंचून। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत विरोधकांनी वगडायली हातातली सिटां आप RGP बरोबर युती परस काँग्रेसीन घट करचे आपल्या पक्षाची संघटना विरोधकांमदीं पर्रीकर सारको म्हालगडो राजकीय जाणकारांनी मांडले सडेतोड नायक कार्यावळीत मत। उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असतले भाजपचे सांगता राज्यसभेचे खासदार सदनाचे तानावडे जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मेळिल्ल्या येसा खातीर उक्तायली खोस। RGPचो एकुलतो आमदार विरेश बोरकाराच्या वावराक मेळ्ळ्यात 2 कडेन फळ पूण RGPच्या सुप्रिमोक खावची पडली हार विरेशाचे पांय खोल उदकांत आनी मनोज कितलो आसा अजून जमनीर लोकांनी कौल दिवन दाखयलो जागा। आणि फ्रेंडली फायटाक लागून कोडले मतदारसंघातल्यान खावची पडली हार सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हारोवपाक विरोधकांनी येवचे पडटले एकठांय। आता खबरो विस्तारान जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मोगो कडेन युती करून लेगीत भाजपाक अपेक्षित येस मेळूंक नाशिल्ल्यान भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय संघटनेचे सचिव BL संतोष हांच्या मुखार मांडले पळय। येवपी वेंचणुके फाटभुंयेर भाजपाची मतां फुटची न्हय आनी विरोधी मतां एकठांय येवची न्हय हे खातीर कसली रणनिती तयार करूं येता हाचेर सविस्तर चर्चा बसकेंत जाली। जायत्या फुडाऱ्यांनी संघटनात्मक घटमूट करप कार्यकर्त्यांचे मनोबल सुदारप आनी समन्वय वाडोवपाची गरज उक्तायली। बुधवारा राज्यात जाल्ल्या सागर मंथन कार्यावळी निमतान मंगळारा BL संतोष गोंयांत पावले। हाचे पयलीं मंगळार राती तांणी मंत्री भाजपा आमदार आनी कोर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडेन बसका घेतली। गोंयांत मंत्री आमदार पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांनी सेगीत चवथे खेपे भाजपाक सत्तेर हाडपा खातीर आतांच्यान काम सुरू करपाक जाय। दरेकल्यान वैयक्तीक मतभेद विसरून पक्षाक सत्तेर कशें हाडचे जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या माध्यमांतल्यान मतदारां कडेन संपर्क कसो दवरचो गांवगिऱ्या आनी शहरांनी रावपी मतदारांचे प्रश्न समजून घेवन ते सरकारा मेरेन कशे पावोवपाचे आनी फुडल्या वर्सा अशा सगळ्या प्रश्नांचेर मात करची हाचोच विचार करचो। पक्षाचे लुकसाण जातले अशा तरेन कोणेच वागचे न्हय अशे कडक आदेश संतोष हांणी दिले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंय विद्यापीठाच्या वेंचणुकेत वट्ट 15 वर्सांची अभाविपाक हारोवन NSUI आणि गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी संघटनेन जैत मेळयले। गोवा फॉरवर्ड आणि NSUIच्या पॅनलाक 95तली 52 मतां मेळयत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेक हारयले। राज्य पावण्यावेल्या विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचेर साई देसाय वेंचून आयलो। ताच्या जैताविशीं प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायन परबी दिली। गोंय विद्यापीठाची 16 डिसेंबराक वेंचणूक घेवपाची थारायिल्ली मात जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ही वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर लागू केल्ली आचारसंहिता फाटीं घेतले उपरांत मंगळारा 23 तारखेक गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक जाली। हे वेंचणुकेक 95तली 52 मतां मेळयत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेक हारयले। राज्य पावंड्यावेल्या विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचेर साई देसाय वेंचून आयले। ताच्या जैताविशीं प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान परबी दिली। (2025-2026) हे आज NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड या अलायन्सान हे पॅनल आज फूल जिखिल्लें आसा। 15 वर्सांनी म्हाका दिसता आज गोंयच्या युनिव्हर्सिटीन NSUIन आज परत एकदा आपली जीत हांगा ठामपणे तांणी आपलो झेंडो हांगा घातला। म्हाका दिसता क्रेडीट आमचे गोंयचे NSUIचे अध्यक्ष बाब नौशाद, आमचे नॅशनलाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब एराज,
गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास जे NSUचे इन्चार्ज आसात. आज जे पॅनल जिखला आमचो बाब फखरुद्दीन, आमचो बाब शेन, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सगळे मेंबर्स आणि आमचो बाब कुमार, म्हाका दिसता हांचे सगळ्यांचे एफर्टान आज जे पॅनल हांगा जिखला. आमचो चेअरमॅन बाब साई देसाय, सेक्रेटरी आमचो सोहन राऊत, आमचे लेडी मेंबर बाय श्रुती पवार आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर केडन फर्नांडीस, तेजश्री संभाजी, शिंजेल डिसोजा, झेवी रिबेलो आणि जेक डिलेमा. म्हाका दिसता आज जे गेल्ली 4 वर्सां गोवा NSUचे युनिट बाब नौशाद प्रत्येक फावटी आमी कोविडाच्या वेळार पयले, ताच्या उपरांत पयलीं एराज आशिल्लो, म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी आज स्टुडंटाचे इश्यू, स्टुडंटाचे विशय घेवन रस्त्यार ते कायम ठामपणे सदांच भुरग्यांचे विशय घेवन मुखार आसात आणि म्हाका दिसता ताजो रिजल्ट वो आज आमकां गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलान दिश्टी पडटा. एंटायर फॅमिली ऑफ NSUI गोवा आणि आमचे अलायन्स पार्टनर जावं आमचे गोवा फॉरवर्ड एक जावन अख्खे गोंयांक दाखयले की युनायटेड जावन आमी कशे हे भारतीय जनता पार्टी, हे भ्रष्ट जनता पार्टीचे स्टुडंट विंग आसूं, RSS विंग आसूं, कशें हांकां शेणोवंक शकता. आयज 95 UFRान वोट घातलो, तातूंतले 52 वोट्स आमकां मेळ्ळे, 52 वोट्स. 15 वर्सान दिस इज द हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स वी हॅव रिसिव्ड. अँड आफ्टर 15 years NSUI गोवा अलॉंग विथ गोवा फॉरवर्ड वी हॅव क्लीन स्वीप दीस इलेक्शन. सो हांव सगळे आमचे NSUIचे मेंबर्सांक, NSUIचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसूं, NSUI सगळे आमची कमिटी आसूं, आमची हाय लेवल कमिटी आसूं, जावं तो एराज मुल्ला, कोहली, आमचो आमचो अब्दुल, शेख आनी आमचे एलायन्स पार्टनर सगळे भुरगे, आमचो सोहम आसूं, ताजे कडेन आसूं, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. थ्रू दीस विक्ट्री काँग्रेसची युटी गोवा युनिव्हर्सिटीन जिखल्या म्हळ्यार जे सिनियरांनी वचून जे सिनियरांचे तकलेन वचूंक ना ते भुरग्यांनी दाखोवन दिल्लें आहा की जैत तुका जर खरेंच जाय थंय एकवट जाय म्हणून. हांव तांकां परबी दिता कित्याक दे हॅव शोन द वे फॉरवर्ड. नॉट ओन्ली दॅट बट इट इज ऑल्सो अबाउट कॅचिंग देम यंग, इनकल्केटिंग गूड व्हॅल्यूज इन देम अँड क्रिएटिंग लिडर्स ऑफ टुमोरो. फाल्यांचे बरे लिडर जर येवंक जाय, राजकारणांत बरे लोक येवंक जाय जाल्यार तांकां अपब्रिंगींग, पॉलिटिकल अपब्रिंगींग म्हणचे गरजेचें. हे प्रिंसिपल जो आहा, जो सेक्युलर प्रिंसिपल आहा की सगळ्यांक सर्वसामान्यांक बरोबर घेवन फुडें वचप, हें पयलींच्यानूच जर बीन पडलें जाल्यार फुडें बरे लिडर होच हीच आयडियोलॉजी घेवन फुडें वचूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत भाजपाचें वर्चस्व आसा, जशें भाजपाचे म्हालगडे आसात तशें विरोधी पक्षां मदीं नाशिल्ल्याचें दिसून येता. आदी मनोहर पर्रीकार सारके फुडारी भाजपाक तशेंच गोंयांत उर्बा दिताले तशें काँग्रेसीत दिसून येना. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत विरोधी पक्षान हातांतलीं सिटां वगडायली. ह्यान फुडें गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान काँग्रेसीचो हात धरप काळाची गरज आसा. हातूंत गोंयकारपणाचो लेगीत सांबाळ जातलो. तशेंच आप RGP बरोबर युती करचे परस काँग्रेसीन आपलोच पक्ष घटमूट करपाचेर लक्ष दिवचें अशें मत सडेतोड नायक कार्यावळींत राजकीय जाणकारांनी मांडलें. पळयात. An opposition party is required so that the ruling party is kept on its pins and keeps working for the good of the people of a state. Goa has BJP for a long time at this point of time, and it will continue to have BJP for a long time for a very simple reason. I personally don't see any opposition. You're right. Okay? And I don't mean that the opposition parties are bad. I just don't see any leader in the opposition party that is strong enough to take on the might of a BJP. Like Parrikar, Exactly. who emerged as a very strong leader. So you see, when the Congress was at a high in 2012, when that election happened, if you looked at 10 and 11, 2 years prior to the election, Manohar Parrikar was able to inspire the people of Goa to fight the Congress. Inspiring. Very Right. good point, Sarko. Today, not a single leader in the Congress or the Goa Forward Party has that inspirational capabilities. And I'm saying it not because I support Pan the Goa, BJP. you mean to Pan say. Goa, Exactly. right? Exactly. Good point.
So why am I saying that? Because for us as Goans, Goa has to grow, no? The political party will grow on its own merit, and the political party can fall on its own merit as well. But for us, we want Goa to grow. So right now there is no opposition. The opposition is with the people. तुम्ही जर सालसेतीतलोच रिजल्ट घेतलो जाल्यार थंय पळयात बाणावले मतदारसंघ हो आपा कडेन आशिल्लो आनी म्हाका खबर आसा हांव नांवां घेना पूण काँग्रेसींतली टॉप लिडरशीप हे ते दोनी सिटां काडून आपाक दिवपाक सोदताले आनी तांणी ते फाटल्या बाय इलेक्शनाक केल्ले बाय इलेक्शनाक आपाचो जो एक थंय बाय इलेक्शन जालें ताजे हे तांणी काडून आपाक दिले ह्या फाटी काँग्रेसीचो ब्लॉक थंय स्ट्रॉंग रावलो तांणी सांगलें नथींग डुईंग आमचो कॅन्डिडेट आसा एनी बाणावलीम काँग्रेस वॉन इन कोलवा देर वॉज अ इंडिपेंडंट अदरवायज काँग्रेस वूड हॅव वॉन देर पण विशाल हांव तुका एक भितरलो नुया. एंटीडोट सांगता नुया. ना एंटीडोट तुका सांगता तूं म्हणटे काँग्रेसीक तूं शक्ती आसा म्हणटा पूण तूं ज्या लोकसभा इलेक्शनाची देख दिता त्या लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेसी परस आम आदमी पार्टीन चड काम केल्लें हे आतां प्रूव जालां रॉंग म्हणून ते जर तर तांणी काम केल्लें जाल्यार वेळे आनी बाणावले ह्या फाटी आम आदमी पार्टी आपले झेडपी कॅन्डिडेट कित्याक रिटेन करपाक शकले ना सो दीस परसेप्शन वीच इज क्रिएटेड आनी काँग्रेस लिडरशीप इज फॉलिंग प्रे टू इट Precisely. they are getting they succumb to the pressure of this alliance partner आता ह्या फाटी आरजीचे जर तर तुम्ही पळयत डेटा काढून आता झेडपीचो ते फक्त 2 कडेन नॉर्थाक सेकंड पोझिशनाचेर आयल्या आणि साऊथाक 2 कडेन तातूंत भितर नॉर्थाक एका मतदारसंघात द मार्जिन इज ह्यूज ऑफ ऑलमोस्ट 9,000 वोट्स करेक्ट सो हे जेन्ना तांची परिस्थिती आसा आणि ते हांवें आयकलां म्हणजे तुज्या डिबेटाचेर आयकलां किंवा हे की ते 13 सीट मागताले आणि हे 13 सीट दिवपाक तांकां तयार आशिल्ले काँग्रेसीचे 2 तर आमदार सामके तांकां दिवचे एक्झॅक्टली सो 13 सीट तुम्ही जेन्ना दिता तेन्ना ताका सायंटिफीक बेजीस कितें देर हॅज टू बी सम सायंटिफीक बेजीस म्हाका तरी दिसता की पळय विजय सरदेसाय हो काँग्रेसीचोच फुडारी एका टायमा वयलो काँग्रेसींतल्या कांय डिफरन्सिसा खातीर तांणी तो पक्ष काडलो ताचो मेन मंत्र कितें गोंयकारपण ते राखपाक कशें जाय पळय हें तो काँग्रेसीन वचूनय राखपाक शकता पूण आयज गरज आसा विजय सरदेसाय जशें तुमी सांगले की ताचें एज अ प्रादेशीक पक्ष म्हणून ताचे लिमिटेशन्स आसात पूण आयज जर तो काँग्रेस पक्षान वचत जाल्यार काँग्रेस पक्ष घटमूट जावपाक मदत जातली दुसरी गजाल काँग्रेस पक्षान वचून विजय सरदेसाय सारको मनीस काँग्रेस पक्षान वचून रिजनल बेज रिजनल सेंट्रीक काय पॉलिसीज गोष्टी करपाक शकता मनोहर पर्रीकर बीजेपीचो लिडर आसलो पूण तांणी गोंयकारपण मनोहर पर्रीकरान सांबाळलें आनी ताणें ह्या पक्षाक एक रिजनल एक्झॅक्टली रिजनल हे दिल्लो ती ताकद विजय सरदेसाय कडेन आसा ते दोगूय हो आपलो विशाल बाब जो सांगता युती बी डायरेक्ट मर्ज जावपाचें गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी बरोबर आनी विजय आतां जशें लिडरशीप चेंज करपाची गरज ना आसा ह्यो वेगळ्यो गजाली म्हणून जर विजय बाब सरदेसाय काँग्रेसीन जर खरोच गेलो जाल्यार ताचो फायदो काँग्रेसीकूय जातलो गोंयाकूय जातलो उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे भाजपचेच असतले असे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे हांणी सांगले एका सुवाळ्या निमतान सदानंद शेट तानवडे मंगळारा दिवचले आयिल्ले ते वेळार जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मेयले येसा खातीर तांणी खोस उक्तायली तशेंच दिवचल तालुको भाजपा खातीर 100% सुरक्षीत आसा अशें तानवडे हांणी सांगून भाजप कार्यकर्त्यांची तोखणाय केली हांव तमाम गोंयच्या जनतेक धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी दोनूय जिल्हा पंचायती उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष जातले आणि त्यामुळे दोन्ही जिल्हा पंचायती हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आयिल्ले आसात हांव आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या नेतृत्वाचेर गोंयच्या लोकांनी विश्वास दवरलो आणि ज्या तरेन 2020 मॅन्डेट दिली तशा पद्दतीची परत एकदा मॅन्डेट आमकां ह्या जिल्हा पंचायतीक दिल्ली आसा बिचोले तालुक्याचो जर विचार केलो आसत जाल्यार बिचोली तालुका हो सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक 100% निकाल हो सदोदीत दीत आसात 2012 आसत 2017 आसत 2017 तर आमी कमी निवडून आयिल्ले आमचे आमदार पण त्याच्या भितर आमच्या दिवचले तालुक्यान 100% आमदार आमचे निवडून आयिल्ले आणि आज आमी सुरवाते पासून म्हणटात कारण एक म्हळ्यार हो मुख्यमंत्र्याचो तालुको आणि ज्या तरेचे ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचें जाणें जें आसा ऑर्गनायझेशन सेटअप हो बऱ्या तरेचो आसा आणि त्यामुळे 100% यश हे आमकां ह्या मतदारसंघात सुद्दां दिल्लें आसा आणि खास करून आमी बिचोलचो विचार जर केलो लाटम बरसे आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसत आमच्या हांगा मळीकूय हांगा आसात जे निवडून आयल्यात बऱ्याच जाणांक दिसतालें की अटीतटीचो सामनो
तरी पण आमकां एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो हांगालो पूर्ण सेटअप आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हे स्वता अहोरात्र झटले आणि हो विजय तांच्यांनी ह्या मतदारसंघात वर्षी निवडून हाडले. ज्या तरेन मय आसत आमचो कारापूर सरवण किंवा पाळी मतदारसंघ असे 4 मतदारसंघ जे आसात ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे 4 उमेदवार हे निवडून आयिल्ले आसात. गोंयभर बरो रिजल्ट मेळ्ळा. उत्तर गोंयान आमकां 18 ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि त्यानंतर एक MGP आणि एक अपक्ष असे आसात आणि दक्षिण गोंया भितर आमचे स्वता भारतीय जनता पार्टीचे 11 त्यानंतर MGPचे 2 आणि अपक्ष 2. त्यामुळे दोन्ही जिल्हा पंचायतीन भारतीय जनता पार्टीक ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटली आसा. आरजीपीचो एकुलता आमदार विरेश बोरकारान आपलो वावर करून सांताक्रूज मतदारसंघात उजो पेटोवन आपले उमेदवार वेचून हाडलो. मात आरजीपीचो सुप्रिमो म्हणपी मनोज परबाक आपल्या मतदारसंघ राखपाक खंय तरी फाटी पडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. आता लोकांक विरेशाचे पांय कितले उदकान खोल आसा हें दिसून आयलां जाल्यार मनोज परबाच्या वावराचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. पळया. विधानसभा वेंचणुके उपरांत पयलेच खेपे जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 1 मॅन आर्मी जावन देंविल्ल्या आरजीपीन सांताक्रूज आनी सेंट लॉरेन्स ह्या 2 मतदारसंघात बाजी मारली. पूण हे दोनूय मतदारसंघ आमदार विरेश बोरकाराचे आशिल्ल्यान विरेशाचे पांय उदकांत कितले खोल आसा आनी मनोज जो आरजीपीचो सुप्रिमो आसा तो अजून मेरेन जमनीचेर आशिल्ल्याचेय दिसून आयला. आरजीपीन दक्षिणेस सोडून उत्तरेत बरोच उजो पेटयल्लो, पूण उत्तरेत 2च जाग्यार उजो पेटयल्लो पळोवपाक मेळिल्ल्यान आरजीपीचो तितलो निकाल समाधानकारक नाशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. आरजीपीन हे फावट साश्टीत चड लक्ष दिवंक ना, पूण साश्टीतल्यान तांचो एक मुखेल फुडारी डॅगली फेर्नांडीस वेळी मतदारसंघातल्यान झेडपी वेंचणुकेत देंविल्लो. डॅगली फेर्नांडीस हाणें 2022 विधानसभा वेंचणुकेत लेगीत लढो दिल्लो खरो, पूण दोनूय फावट ताका हार खावची पडिल्ली. त्याच बरोबर आरजीपीच्या मुखेल 3 खाप्या फुडाऱ्यां मदलो एक विश्वेश नायक हाणें 2022 प्रियोळ मतदारसंघात लढो दिल्लो. आता ताणें मडकय मतदारसंघातल्या कवळ्या झेडपीच्या वेंचणुकेत आपले नशीब पारकिल्ले, पूण ताका यश मेळूंक ना. अलायन्स नाका म्हणून आरजीपी वेगळी गेल्ली खरी, पूण सांताक्रूज आनी सेंट लॉरेन्स सोडून जिल्लो पंचायत आनी खंयच आरजीपीचो उजो पेटिल्लो दिश्टी पडूंक ना. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी माणिकराव ठाकरेक फाटल्या दिसांनी मनोजान अपमानस्पद उतरां दिल्ली. ताचेर ताणें आतां वेंचणुके उपरांत सोशल मिडिया वरवीं पोस्ट घालून माफी मागली. तशेंच आपूण तिडकीन हें म्हटलां अशेंय नमूद केलें. पूण खंयच्याय पार्टीच्या मुखेल्यान हें विधान करप फावो सारकें आसा? पार्टीच्या मुखेल्याक मर्यादा आसपाक जाय वा ना? वेंचणुके उपरांतूच ही माफी मागपा फाटल्यान मनोजाचे मुखेल हेत कितें असो आतां प्रस्न उप्रासला. ह्या नादी लेगीत मनोजान फेसबुका वरवीं पोस्ट घालून मागीर आपल्यान तो प्रँक केल्ल्याचेय सांगलें. तशेंच आतां माणिकरावाच्या केल्ल्या विधानाचेर मनोजान पलटी मारली. हाजेर ताचे तेंको दिवप्यांनी कसो म्हूण विस्वास दवरपाचो? आतां अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत मनोजाचें कशें कितें? हाचे परिणाम आमदार विरेश बोरकाराच्या खुर्चेचेर जातलो व्हय? हें एक मोठें कुवाडें. भाजपाक मुळांतल्यान हारोवपाक जाय जाल्यार युती ही काळाची गरज आशिल्ल्याचें राजकीय जाणकारांचें म्हणणें आसा. पूण गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत युतीचे 12 बेरेस्तार करून उडयल्ल्याचेय पळोवपाक मेळ्ळें. आतां मनोजान माफी मागपा फाटलें कारण कितें? ताणें परत युतीत प्रवेश करपाचें थारायलां वय? काय मनोज परब स्वताचे सीट जिखून हाडपाक आतां काँग्रेसी कडेन बरेपण दवरपाक सोदता? हो येता तो वेळच सांगतलो. पूण इतलें मात खरें, झेडपी वेंचणुके उपरांत आरजीपी गटात मनोजा पेक्षा आमदार विरेश बोरकाराचे कॉलर टायट जाला. तशेंच ताका आनीक एक फीत आयला. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत लोकांनी मनोज आनी विरेशाची जागा आतांच दाखयली. फुडले वेंचणुकेत आतां मनोजान स्वता जावन आमदार विरेशाक पार्टीचो फेस करून चुको सुदारपाक जाय काय 2027 वेंचणुकेत ह्योच चुको घेवन मुखार वयतले? हो मुखेल प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान केल्ली फ्रेंडली फायट तांकां म्हारग पडिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर युती केल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान खोर्ले आनी मोर्चे मतदारसंघांतल्यान आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ले. मात दोनूय मतदारसंघांतल्यान तांकां हार खावची पडली. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयल्ले. खोर्ले आनी मोर्जे मतदारसंघांतल्यान युती आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन आपापले उमेदवार देंवयल्ले. हे विशीं काँग्रेसीच्या आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांक विचारल्यार तांणी फ्रेंडली फायट म्हूण सांगिल्लें. 20 तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाली आनी सोमारा 22 तारखेक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. ह्या वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्डाक फकत एकाच राय मतदारसंघांतल्यान जैत मेळ्ळा.
पूण पळयलें जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक वट्ट 30,500 मतां पडल्यात. सरासरी गोवा फॉरवर्डाक 27% मतां पडल्यात. फ्रेंडली फायटाक लागून कांय मतदारसंघांनी हार खावची पडली अशें विजयाचें म्हणणें. आतां फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक हारोवपा खातीर रणनिती तयार करपाची गरज आसा अशें मत विजयान उक्तायलें. आतां आमचें घेया, आमकां 30,500 मतां पडली. आमी 9 सिटान कॉन्टेस्ट केलें. आमकां 27% वोट मेळ्ळो. एक सीट आमचो फक्त आयलो. म्हजें टार्गेट आशिल्लें सगळ्यांक अलायन्स करपाचें तेन्ना पसून 50% स्ट्रायक रेट आमी टार्गेट करप. म्हजें मनान आशिल्लें की आमी 4 सीट जिखतले म्हणून. 4 खंयचे? एक राय जो जिखलो आमी, एक पैंगिणी प्रशांत, एक रिवणा जो 19 वोटांनी आमी हारल्या, आनी एक खोर्ले. 2 कडेन 9 सीट आमी जे अलायन्सान झगडले तातूंत 7 कडेन खरें अलायन्स आशिल्लें. 2 कडेन फ्रेंडली फायट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट पयलेंदा गोंयांत इंट्रोड्यूस जालो. आतां हे फ्रेंडली फायटान आमची क्लेम आशिल्ली की आमकां ती टिकीट दिवची. दोनूय कडेन जंय फ्रेंडली फायट जाल्या थंय आमी सेकंड आयल्या. हाजो अर्थ कितें जाता की आमची क्लेम सारकी आशिल्ली. काँग्रेसीन जर ती टिकीट आमकां दिल्ली जाल्यार आमी तो सीट जिखूंक शकताले. आतां तो सीट कोणाचो आशिल्लो? खोर्ले श्रीपाद नायक हो सेंट्रल मिनिस्टर, ताचो चलो उबो राविल्लो. ताका आमी आनी ताजे भितर डिफरन्स अरावंड 700 वोटांचे जाले, 750 वोटांचे. काँग्रेसीक 4,500 मतां पडली. प्रशांताचे विरोधान काँग्रेसीचो रिबेल जो राविल्लो ताका 1,400 मतां पडली आनी प्रशांत 700-800 वोटांनी भायर पडलो. सो एक अशें आहा की एक वोट म्हणटा तो जावंक जाय आशिल्लो. अलायन्स मातशें लेट जालें म्हणटकर इट डीड नॉट पर्कोलेट टू द केडर. फॉरगेट केडर, इवन लिडर्स इट डिडंट रीच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फातर्प्या वाठारांतले श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण जत्रोत्सवा निमतान 3ऱ्या दिसा दिंडीच्या गजरात श्रींची सूर्य रथांतल्यान मिरवणूक काडली. हे वेळार देवीचो आशीर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान भाविक हाजीर आशिल्ले. मोपा विमानतळाचेर GMR ह्या विमानतळ वेवस्थापनान कंपनीन अचकीत शुल्क वाडयल्ल्यान टॅक्सी कार चाळवले. प्रवाशांक घेवपा खातीर 2 मिनटां परस चड वेळ रावल्यार टॅक्सीकारां कडल्यान 200 रुपया दंड घेवपा विशीं GMR कंपनीन नेम लागू केल्ल्यान टॅक्सीकारांनी रस्ता रोको आंदोलन करपाचो यत्न केलो. मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर प्रवाशांक घेवपा खातीर 2 मिनटां परस चड वेळ रावल्यार टॅक्सीकारां कडल्यान 200 रुपया दंड घेवपा विशीं GMR कंपनीन नेम लागू केल्ल्यान टॅक्सी चालकां मदीं गोंदळ निर्माण जालो. हो नेम अचकीत चालीक लायिल्ल्यान टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायली.
अतिरिक्त शुल्काविशीं पयलीं कळनाशिल्ल्यान तांच्यांनी हुस्को उक्तायलो. शुल्क वाड केल्ल्यान टॅक्सीकारांनी विरोध केलो. तशेंच शुल्क वाडयल्ल्यान दिसपट्ट्या वेव्हार आनी तांच्या कमायेचेर परिणाम जातलो म्हूण टॅक्सीकारांचें म्हणणें. मैं इसके नीचे जाऊंगा ही नहीं. मैं बोलता है मेरा निकलता है, मैं इधर से नहीं जाऊंगा. कोण होता ना का रे, कोण होता ना काय तर पुढे वयशात न्हू, पुढे गाडी ह्या पडल्या, ट्रॅफिक जॅम झाल्या, कोण इथून गेट क्रॉस करू नका, टायमिंग लागतो तुमका. हांगा नाही त्यांची नो एंट्री मरे, तुका धरतले मरे, तुका 2000 फायन दितले मरे. कोण होता ना का हे पळय गाडी सगळे ब्लॉक करता, कोणच येवचो न्हू एअरपोर्ट. ही जर ह्यो टोल जर क्रॉस करशात न्हू, टोल जर क्रॉस करशात न्हू जाल्यार तेजे हे लागले पयशे. ह्या 2 मिनटांक ते म्हणटा 200 रुपया आणि 4 मिनटांक म्हणटा ते 220 आणि प्लस 220 440 जातले म्हणटा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर टॅक्सीकारांक GMR कंपनी अचकीत 2 मिनटां परस चड जर टॅक्सी इंट्रेच्या वाटेर रावली किंवा प्रवाशांक सोडून ती आणि चड मिनटां रावली तर 2 मिनटां खातीर 210 रुपया अचानक एंट्री फी वाडयली. त्या खातीर टॅक्सी व्यावसायिकांनी अचकीत सगळे टॅक्सी मुखेल रस्त्याचेर आडायले आणि आंदोलन सुरू करपाक तयारी केली. हाची दखल कंपनीन घेवन तांचेकडे भासाभास केली आणि आयच्या दिसा पुरती ह्या प्रकरणाक स्थगिती दिल्या. जर फाल्यां अशीच घडणूक घडली तर आमी वगी रावचे ना असो इशारो टॅक्सी व्यावसायिकांन दिल्लो आसा. एखादी टॅक्सी व्यावसायिक आपले प्रवासी घेवन मोपा विमानतळाचेर वयता आणि त्या प्रवाशांक उतरता आणि त्या परस उतरताना 2 मिनटां परस चड जर वेळ जालो किंवा जे प्रवासी विमानांतल्यान मोपा विमानतळाचेर येतात आणि ते मागीर टॅक्सी धरपाक जे टॅक्सी थांबता थंयसर त्या वाटेर येतात, थंयसर लेगीत जर जी टॅक्सी 2 मिनटां परस चड थांबली तर 2 मिनटां उपरांत तेका 210 रुपया फी आकारपाचो प्रयत्न GMR कंपनीन केल्लो. त्याच्या निषेधार्थ सगळ्या टॅक्सीकारांनी मुखेल रस्तो आडायल्लो आसलो. कांय वेळा उपरांत सगळो रस्तो ब्लॉक जाल्ल्यान कंपनीन काही काळा खातीर ही फी स्थगीत दवरल्या. पूण टॅक्सी व्यावसायिकांन इशारो दिला जर परतून अशी घडणूक घडली आणि फी वाडयली 2 मिनटां परस जर टॅक्सी त्या वाठारांत थांबली तर तेका 210 रुपया, मागीर चड मिनटां थांबली तर त्याच्या पेक्षा चड पयशे फारीक करची अशी नियम या GMR कंपनीन टॅक्सी वेवस्थापका मुखार घातलेलो आसात. फाल्यां अशीच घडणूक घडली, 2 मिनटां परस चड जर टॅक्सी थंय थांबली आणि प्रवाशांक घेताना त्याच्या परस 2 मिनटां परस चड जर वेळ लागलो आणि जर 200 परस चड पयशे आकारपाचो यत्न केल्यार आमी वगी रावचे ना असो इशारो सध्या टॅक्सी वेवस्थापकान दिल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकान्नीची वर्सुकी जात्रा 21 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर 2025 मजगती जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इश्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा फातर्पेकान्नीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवळाच्या समितीन केलां. 4थ्या दिसाक सकाळी श्रींक महाअभिषेक घालून रातच्या 11 वरांचेर खासा युनायटेड आर्ट्स प्रेझेंट्स स्टार मेलोडीज ह्या ऑर्केस्ट्राचें आयोजन जातलें. 5व्या दिसाक जात्रेची सांगता फातोडेर 6 वरांचेर दिंडी घालीत श्री शांतादुर्गा फातर्पेकान्नी देवीक महारथांत बसोवन जातली.
या वेळार आरती आणि प्रसाद दितले. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.